आराधना तुका जेजू, आराधना तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, आराधना तुका बापा, आराधना तुका जेजू, आराधना तुका पवित्र आत्म्या, जय जय तुका बापा, जय जय तुका जेजू, जय जय तुका पवित्र आत्म्या, होसाना तुका बापा, होसाना तुका जेजू, होसाना तुका पवित्र आत्म्या. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glory to God. Mighty God, hallelujah. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. तुमका समेस्तांक वरते मगान स्वागत करता. आयचे दिसा या मागण्याक सांगता म्हणल्यार तुमका समेस्तांक विशेष तरान हांव येवकार मागता. आनी आज आमच्या मध्ये आसा ब्रदर क्रिस्टोफर संगीत आनी प्रेसिडेंट लेड करूंक. आनी तशेंच आयचे दिसाचे मागणे प्रत्येक जावन तुमच्या हर एका गरजां खातीर आमी मागता. तुमच्या गरजो कितें आसल्यार प्रेसिडेंट वर्शीप जाताना तुमी कमेंट्स घाला. तुमच्या इंटेन्शना खातीर आमी स्पेशली मागणें करता. आनी आज प्रत्येक जावन तुमकां परत्या मागान स्वागत करता आसतना मागणें आमी आराम करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कल्या बक्षितां तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिया कुटपेन बरलेले सुमतीचे संगता श्री आमते तूं सदैव आनी सदैव पॉलजो कुशें जेजो भगवंती मरिये देवाची माया मोबप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तो सदां सदां श्रद्धा आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमच्या टिमाचे नांव जावन आसा पवित्र आत्मा सोविनवणे पंगड. देखून आज ह्या 3 दिसांचे रेतीर बऱ्या तरान देवान आमकां सोलोवन व्हेल्या आनी खंडे जावन तुमकांय संपूर्ण तरान बरें जालां म्हण चिंता. तुमकांय बरी लागल्या म्हण वखदां मस्त जाणांनी आमकां मेसेज करणं आनी थोड्यांनी फोन करणे आमचे कडेन उलयल्यान. देखून तुमकां सगल्यांक प्रत्येक जावन रेतीर वरून जायतें बरेंपण जालां. आनी आज प्रत्येक जावन आमी देवाक अर्घां दिया. हे 3 दिसांचे रेतीर बऱ्या तरान चलून व्हेल्या खातीर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया, पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन हर एकल्यांच्या गरजां खातीर आमी मागता आसतना तुमी हर एकल्यांनी ह्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या कुडीन देवण येवच्या खातीर मागा. ते जाल्यार हर एक पिडा शिडा सगळी जेजू गूण करता. कित्याक पवित्र आत्मा म्हळ्यार भस्मसो उजो, सगळे वायटाचे सत्य भस्मून उडयता, सगळे पिडा शिडा भस्मून उडयता. देखून सगळे महिमेचे कृपेन तुमी भरच्या खातीर ह्या वेळार सगळे आमी सांगता मेळून पवित्र आत्म्याची मजत मागया. आनी आयचे दिसाचे मागणे सगळे पवित्र आत्म्याचे अधीन आमी करया. पवित्र आत्मा आमकां गायड करूं दी, पवित्र आत्मा आमकां सोलोवन दी, पवित्र आत्मा तुमकां सगळ्यांक अभिषेक करूं दी. से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. तेरी महिमा से, तेरे सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. तेरी महिमा से, तेरे सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. हे पवित्र आत्म्यातून देवणी या वेळार प्रत्येक जण मागता बाबा या वेळार तुझे दैविक सकत ते अनिल म्हणल्या त्या भावाचेर देवण येऊ दी. त्या लुकेमी येता त्या कॅन्सर येता जेजू या वेळार सुटका मेळोवन दी. तुझ्या पवित्र आत्मा जो उत्सव ताचे थंय पेटव दी. सोम्या हर एक वायटाचे सत्य भस्मून उडय मगळा जेजू मागता आमी. जोसेफ म्हणल्या भावा खातीर मागता बाबा, ताका संपूर्ण तरान सुटका मागता आमी. जोसेफ बाबा
तुझ्या नावाच्या पवित्र सत्यान तांकां बचाव कर, तांकां सुटका दी आणि हर एकल्यांक या वेळार तुझ्या पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर. जी कोण बापा सगळे आज जॉईन जाल्यांत आनी जॉईन जातली मागण्याक तांच्या सगळ्यांचेर तुझ्या पवित्र आत्म्याची कृपा वाळय, पवित्र आत्म्याची गुण करची सकत वाळय आणि पवित्र आत्म्याची दैविक सकत तांचे थंय वाळय आणि आपोस्तलांचेर मरेमाचेर उच्चाच्या जिबांनी देवून आयल्या पवित्र आत्म्या तांच्या जिवितांत तो देवून ये या वेळार. बहने दे उस हवा को, छू लेने हर उस दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे. बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर उस दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, प्रार्थना करते हैं प्रार्थना तुझसे. तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, Fire blue Lord. पवित्र आत्मा, Fire fall upon them Lord. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. सम्या जेसू जण एकल्यांक तुझी काकूळ तुला बाई या वेळार बाबा जायते कुटुंब आज कश्टांत आसा जेसू. तांचे जिवितांत वारें वादळ उठला बाबा, ते थंड करून तुझे उतार मात्र सकता. सम्या जेसू तुझे एकच एक उतार तांच्या जिवितांत उठिल्ले वारें उदळ थंड करूंक शकता. तांच्या जिवितांत आयलेले कष्ट परिहार करूंक शकता. तांची पिडा सुद्धा गुण करूंक शकता. जेजू तुझी दैविक सकत मंगळा जेजू. त्या वेळार दैविक सक्तेन एकल्यांक भर जेजू. काकूळ थला बाई बापा या कोण पुरा या मागण्याक अटेंड जातात, अटेंड जातली आसात, मुखल्या दिसांनी पळयतात. तांकां सगळ्यांचेर तुजी दैविक सकत वाळोवन दी या वेळार. पवित्र आत्म्याची मजत हर एकल्यांक मेळोवन दी म्हूण मागता जेजू या वेळार. तू बदल दे इस जीवन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको. तू बदल दे इस जीवन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग से चला हमको. तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा 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 हालेलुया Praise the Lord, glory, 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 mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, Ira Baba Rakalavara Daga Chandra Bara. May fire fall upon them, Lord Jesus, Ira Baba Rakalavara Daga Chandra Bara. Jesus, touch them, heal them and set them free, Lord Jesus, Ira Baba Rakala. Abhishek कर समय जो प्रत्येक लाख जो दैविक सत्य ने एक लाख बर Jesus यावला. Ira Baba Rakala Jesus, thank you Lord, praise the Lord, glory, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तेव्हा उतर संत इसाया प्रवादीचे पुस्तक मी वाचलं ते 5व्या अध्यायात एक दाखामळ्यातले गीत असा आणि ते गीत सर्वेस्पर आमकार तो गायत असताना सर्वेस्पर ताका जाप दिता आणि देवाचे उतर सांगता सर्वेस्पर देवाचे उतर म्हज्या इश्ताक हांव एक गीत गायता कोण म्हजो इश्ट जेजूच्या वर्तो इश्ट आमकां दुसरो ना कित्याक जेजून सांगला हांव तुमकां साकोर म्हूण आपयना बगर हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता आणि एक इश्ताक आमी गीत गायचे एका इश्ताची आमी स्तुती करीचे कित्याक तो इश्ता कडेन मात्र आमी संपूर्ण आमची गुपित सहित संगती ताचे कडेन उलोवंक जाता ताचे कडेन सांगूंक जाता एका मनशा कडेन गुपित संगती उलोवंक जायना आणि तुमकां तितलो पातयेन असो मनीस आसा जे त्या मनशा कडेन काय उलयल्यार तो भायर सांगचो ना म्हळ्यार तितल्या पातयेन आसल्यार मात तुमकां उलोवंक जाता पूण जेजू कडेन तुमी केदांय खंयचेय संगती उलयवेत कित्याक तो म्हजो आनी तुजो इश्ट जावन आसा हे इश्टाक एक गीत गावया म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता ताच्या दाखोमळ्या विशीं म्हजें मोगा गीत गायता दाखोमळो कोण आमी सर्व त्याच्या दाखोमळ्याच्या वावराडी त्याच्या दाखोमळ्यांत आमी वस्ती करतात त्याच्या दाखोमळ्यांत आमी वावराडी जावन आसा देखून आमी वावराडी जावन आसले दाखोमळ्यांत रचल्या त्या सर्वेस्पर देवाक दाखोमळो दिल्ल्या त्या जेजूक आमच्या इश्टाक आमी एक गीत गायचे ताची स्तुती करीचे म्हूण देवाचें उतर सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून एक पिकाळ दोंगरार म्हळ्यार मस्त फळ दिवचो दोंगर म्हळ्यार मस्त बरी माती त्या मातयेर दाखोमळो लायलेलो आनी म्हज्या इश्टाचो एक दाखोमळो थंय आसलो कोणसो दाखोमळो ह्या संवसारांत देवाचें सगळें राजत्य ताचो दाखोमळो आनी तूं बरे मनीस आसात आंबट दाखोय आसात गोड दाखोय आसात देखून आमी सगळ्यांनी त्याचे गोड दाखो म्हळ्यार आंबट दाखो जावं नजो बगर गोड दाखो जाले गोड दाखो कितें करतात हेर मनशाक संतोष दितात ताका तांकां संतोष येता ते एक संगती बऱ्यो लागतात देखून आज आमी देवाक आमी एक बरी करणे गीत गावया संतोषान ताची स्तुती करया कित्याक तो म्हजो आनी तुजो इश्ट जावन आसा तो आनी म्हजो तुजो देव जावन आसा कित्याक एका इश्टा कडेन आमी उलयल्ले बरी कोणा कडेन उलोवंक जायना देखून जेजू आमचो इश्ट पुरा संगती आमी ताचे कडेन उलोवया देखून आमी त्या जेजू कडेन उलोवया देवाची स्तुती करया जेजूक आमी अर्घ दिवया एक सोबीत गीत गावन ताच्या महिमे खातीर हाच्या दाखोमळ्या खातीर आमकां ह्या संवसार दिल्ल्या खातीर आनी त्या संवसारान आमकां ताणें रचल्या खातीर त्या संवसारान आमकां येदोन सुरक्षीत राखल्या खातीर खंयचेवन दिवन वातावरण दिवन बरें उदक बरें वारें दिवन आयचे दिसा तुवें आमकां सांबाळल्या खातीर राती न्हिदले सकाळीं उठोंक आमकां फावो जाला सकाळीं उठोन आमकां मागणें करूंक फावो जाला देवाक अर्घ दिवंक फावो जाला दिसाचो उजवाड पळोवंक फावो जाला एक सडीत एक अवधी आमच्या जिवितांत देवान दिला कितलीं घडीत आसात उपकार वाटोवचे जाल्यार देवाची महिमा वाखणची जाल्यार देवाची स्तुती करची जाल्यार देखून आमच्या जिवितांत देवान केल्या सर उपकारां खातीर आमी जेजूक स्तुती करया देवाक आमी एक गीत गावन सोम्याक आमची सगळी महिमा वाखणच्या खातीर स्तुती आमी करया देवाक आमी अर्घ दिवया
ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. 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 ಆಹಾ ಇದು ಅತಿಶಯ ತಾನೇ, ಹೋ 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 ಇದು ಸತ್ಯವೇ ತಾನೇ. ಆಹಾ ಇದು ಅತಿಶಯ ತಾನೇ, ಓ ಹೋ ಹೋ ಇದು ಸತ್ಯವೇ ತಾನೇ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯ, ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸ. ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ವಿಧಿಯ, ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಾಜ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಾಜ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸಂತೋಷವು ಸಮಾಧಾನವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಸಂತೋಷವು ಸಮಾಧಾನವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದ, ಭಯವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿದ. ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿದ, ಭಯವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿದ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. Worship you, Lord Jesus. I give you thanks. I praise you for your glory. Thank you, Lord Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jabba hira babara khala Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hira babara khala Jesus. ಪರಲೋಕದಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಯೇಸು. 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 ನನ್ನ ಬಾಳ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. 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 ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಆಹಾ ಇದು ಅತಿಶಯ ತಾನೇ, ಹೋ 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 ಇದು ಸತ್ಯವೇ ತಾನೇ. ಆಹಾ ಇದು ಅತಿಶಯ ತಾನೇ, ಓ
ಇದು ಸತ್ಯವೇ ತಾನೇ. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆನು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆನು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆನು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು. ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆನು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು. ಜೀವಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ. 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 ನನ್ನ ಬಾಳ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ 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 ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತನಾದನು, ಸಾವ ಗೆದ್ದನು ನನ್ನ ಜೀವವಾದನು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. एक निर्धार आम्ही कान गेलो कंडी जाऊन रेते रविवारी सम्या सांगता जीवंक सम्याची सेवा करूंक देखून आजी तेंत आमकां देव परत उडा आसा करता आमी सम्याची भुरगीं जावन सम्या सांगता जीवंक. सर त्या दाळा आमी देवा सांगता जियेता जाल्यार आमचे सगळे इंटेन्शनां कितें आसा आमची कितें मागणी आसा तो सगळें पुरो करता, सगळें सारकें करता. देखून आमी देवा सांगता नासतना आमी मागल्यार खंडीत खंयचेय जारी जायना. कित्याक देखून आमी देवा सांगता रावचे, आमी देवा सांगता रावलो, आमी देवा सांगता करशिल्लो वेळ बिलकुल जावन ते विबाड जायना. बगार जैते भोंवत जिविताक तो आमकां आपोवन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया हालेलुया. देखून आम्ही प्रत्येक जाण तुमच्या इंटेन्शनार सदांच आम्ही मागणे करता खंडीत जाऊ तुम्ही चड आनी चड देवा सांगता करसूंक तुम्ही वेळ करसूंक प्रयत्न करीचे. देवाची खुशी कितें म्हणून समजचे कित्याक देवाची स्तुती करचे एक बरें मौन सगळ्यांक आसचे तें बरें मौन आसल्यार पुरो देव आमकां सोर संगती साध्य करता. कित्याक लुकास एवांजेल 1 अध्याय 30 आनी 7 वाक्य मरी मायक गाब्रिएल बुडवे येवन दर्शन दिवन सांगता देवाक असाध्य जालें कितेंच ना म्हणून. तर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कितें करूंक जाय आसलें करूंक देवाक असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना. चोर संगती करूंक शकता कित्याक आमी देवा सांगता रावल्यार पुरो देवा सांगता आसल्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून तुमचे पुरा इंटेन्शन कितें भेटोवन दिता आमी खंडीत जावन मागते आसा आमी रॉबर्ट स्टेफन रॉबर्ट म्हणल्या ह्या भावा खातीर सगळ्या अल्कोहोलिझमांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर तांच्या सगळ्या जिवितांत आनी संपूर्ण तरान देवा ते येवचे खातीर त्या कुटुंबाक आदार जावचे खातीर आमी मागता. आनी प्रत्येक जावन एका भयणीक जॉब मेळच्या खातीर आमी मागता. भायल्या गांवांत प्रत्येक जावन तांकां जॉब मेळच्या खातीर आमी दिव्या किरण ह्या भयणीक जॉब लक्समबर्गान जॉब मेळच्या खातीर आमी मागता. देखून देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया देवाची महिमा आमी वाक्यान या निरंतरी स्तुती आमी करया. कित्याक देव आमचे संगत आसता जाल्यार देव आमचे संगत जियेता जाल्यार आमकां कितेंच उणें पडना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया देवाची महिमा आमी वाक्यान या. प्रेज द लॉर्ड. हिरा बाबा राखाला सगळी संतोषान स्तुती करया. जाता जाल्यार तुमी ताळयो पेटून संतोषान कित्याक देवाक आसात जालें कितेंच ना. सोम्याक आसात जालें कितेंच ना. देवाक आसात जालें कितेंच ना. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಯೇಸುವಿಯ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಓಹೋ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ साध्य. रियान म्हणल्या भावाक सर्व बरे जॉब मेळच्या खातीर आनी कोण सगळे ताका त्या बहिणीक प्रत्येक जावन कॉफ आनी कितें आसा सगळें त्या कोविडाचें इन्फेक्शन सगळें वगलें ताच्या जिवितांत ताच्या कुडींत पयस घेवच्या खातीर हर एक सुटका मेळच्या खातीर आमी मागता. बेनिटा मंतेरो खातीर मागता बापा. ह्या वेळार ICU आसा बापा. तुजी सर्जरी जाल्ली आसा बापा. प्रत्येक जावन त्या ब्रेन सर्जरी जावन बापा संपूर्ण तरां बरी भलायकी दिवन फाटीं तिका घराक हाडपाचें. जेजुच्या कुटुंबाक तिका फाटीं दी ह्या वेळार. तुजी दैवीक सकत वाळय बापा. ह्या प्रेज आनी वर्शीप वेळार तुजी गुण करची सकत त्या बहिणीताय बाबा बेनिटाताय देवून येवन दी. बेनिटा मंतेरो देवून येवन दी. सुटका मेळून ह्या वेळार हिरा बाबा राखाला. जीसस जीसस जीसस. ಹೇಳಲಾರದಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಎಣಿಸಲಾರದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಹೇಳಲಾರದಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ॲलन म्हणल्या का तरी आम्ही मागतो बाबा त्याच्या सगळ्या तापातून का सुटका देऊनी यावेळा जेजू सर्व रीतीच्या तापातून का सुटका मिळवली बाबा यावेळा सगळी सुटका मिळवली बाबा यावेळा जेजू जे दैविक सत्तेन मागता बाबा अण्णा म्हणते म्हणल्या बहिणी का तरी मागता तिचे ते असलेले ते ब्लड कॅन्सर संपूर्ण त्यांना सुटका मिळवली का यावेळा गुण जाऊन दे बाबा यावेळा अण्णा म्हणते असलेले हर एक ब्लड कॅन्सरचे जेम्स किती असतात कोणी भीतर ते तुझ्या पवित्र उच्चान बसवून संपूर्ण त्यांना नितळ कर सुटका दे म्हणून मागता बाबा यावेळा. ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಛಲವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಓ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. आमचे सगळे आशा आकांक्षा संपूर्ण करता जेजू. आमचे सगळे किती असा आमची मुख्य जिविताचे कार्य घटना सगळे जेजू आमका संपूर्ण कर दिता. देखून भिये नका तुमच्या जिवितांत धैर्य वरा जेजू सांगता राहा. खंडित तुमका निराशपणा करून पावयना पगार तुमका सर्वेश्वर देव भरवशा करून पावयता, भरवशाच्या उतार तो तुमका दिता आणि सगळे तुमची आशा आकांक्षा सगळे जेजू जारी करता आणि सगळे तुमचे किते मोतींचे काळजाचे किते तुमचे अत्रेक आसात ते संपूर्ण करता जेजू. या वेळार जेजूची स्तुती करूया, देवाका मेहरबानी दिवया. ನನ್ನಾಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ನನ್ನಾಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಓ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ರಾಜನೇ ಅನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ
ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಓ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तर देवा तानो हर एक संगती साध्य आम्ही कितले देवाच्या उतारत घायले कीर्तनाने बरयल्ली उतरां आणि त्या उतरांनी कंदील जावन आमकां जिवीत मेळटा. देखून आमी बेस्तें तरी खंत हुस्को धरच्या बदलाक देवाचेर संपूर्ण तरान सोड दिल्यार ते सगळें देव चलयता. देखून आज आमी प्रत्येक जावन अभिषेका खातीर विशेष तरान मागया आणि सर्व पदवेदार देव आमकां आशिर्वादीत करून दी. मी मागता त्या मोहिनी म्हणल्यार घोवा खातीर जो कितें हजबंड तो कितें तसो लॉस्ट जाला तो मरण पावला ताच्या खातीर आमी ताच्या मोहिनी खातीर आमी मागता आनी ब्रेन ट्युमर सगळे गुण जावच्या खातीर तांकां कुटुंबाक संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर आमी मागता. देखून आज आमी प्रत्येक जण अभिषेका खातीर मागया विशेष तरान. ह्या वेळार तर खंयचीय मोगाच्या भाव आनी भयणी तुमची इंटेन्शनां घालूंक जाल्यार ह्या वेळार तुमी बंद करा. हें कंप्लीट तुमी डिस्टर्ब जायनाकात. मेसेज करच्या जाता डिस्टर्ब जायनाकात. एनॉयंटींग असो वेळ तुमी पवित्रपणे सांबाळा. देखून खंयच्योय मेसेज्यो घालच्यो बंद करा ह्या वेळार आनी सगळे एनॉयंटींगा खातीर मागा. देखून तुमी खंय डिस्टर्ब जावचे नाकात. कोणी घाले कमेंट्स पळयनाकात. कमेंट्स पुरा काडा आनी काली सगळे स्क्रीन काडल्या तुमी आनी एनॉयंटींगा खातीर विशेष तरान मागा मोगचन. आणि जो कोणा मागोंगा तुमच्या मोतींत मागा ह्या वेळार आनी खंयची इंटेन्शनां घालूंक ह्या वेळार वचनाका त्या एनॉयंटींगा वेळार. प्रत्येक जण एनॉयंटींग तुमकां हर एकल्यान तुमी जोड काडून घेवचें. तुमकां एनॉयंटींग मेळ्ळ्यार मात्र दुसऱ्या कोणा मागतना तांकां बरेंपण जायत. देखून तुमकां तुमी आनी बिजी आसता जाल्यार एनॉयंटींगाच्या वेळार मात्र तुमी कमेंट्स घालूंक वचनाकात. तुमचे कमेंट्स पुरा एक फावटी हे सायलंट करा आनी प्रत्येक जावन ह्या वेळार आमी मागया. देवाच्या कृपे खातीर मागया. देवाच्या काकुलते खातीर मागया. देवाचे देणी पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची फळां आमकां मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन ह्या कोविडांत आमी विण जावच्या खातीर कोविडाच्या विरोध झूज मांडून आमी जैत जावच्या खातीर आमच्या कुटुंबां देवच्या कष्ट अणवार पिडासला निराशपण सोलवणी आणि कितें रीण हाचे वयर जैत जोडच्या खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन देवाची काकुलता आनी कृपा ह्या वेळार विशेष तरान देवून येवं दी म्हणून मागया. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां सगळ्या अभिषेकान भरल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता. देवाचे उतार समजता. देखून एक गडीभर संपूर्णपणान सायलंटली तुमचे मत केंद्रीकृत करा. जेजूते तुमचे सगळी मत केंद्रीकृत करा आनी ह्या वेळार एनॉयंटींगा खातीर आमी मागता. एनॉयंटींगा खातीर मात्र ह्या वेळार अभिषेक कर म्हणून जेजू कडेन आमी मागया. देवाची काकुलता आनी कृपा ह्या वेळार मागया. बाबा ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Let your fire fall upon them, Lord Jesus. Open your heaven and pour out your spirit upon them, Lord Jesus. The fire on them, Lord Jesus. The double measure of anointing, Lord Jesus. Touch them, heal them and set them free, Lord Jesus. Hira baba rakhala urada geshamtere bara karabala rubbal. Hira dadi dala baba hirala. Hira baba rakhala urada baba hirala. Ula taparia raba baba 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 hira. Rokha baba hirala da baba chandara. Karbala rakhala Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Baba baba. Hira baba rakhala Jesus. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ
ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಗಳು ಯೇಸುವೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಇವೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಗಳು, ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣ ಹೊಂದಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ಓ ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಕುಟುಂಬದ ದುರಾವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಲಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಐಕ್ಯತೆ ಇರಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳವರಿಗೆ ನೀಡಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತು 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 ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗದಿರಲಿ. ಆ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ, ನನ್ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. Hallelujah. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಹೋಗಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿರಾಶೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ, ಪಾಪದ ಜೀವಿತವು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. ಪವಿತ್ರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪಿಶಾಚಿಗಳ ದೆವ್ವಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಹೊಂದದೆ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೂರ ಸರಿಯಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಹೀರಬಬ್ಬ ರಕ್ಕಲ ಉರದಗ ಚಂದ್ರಪರ ಹೀರಬಬ್ಬ ರಕ್ಕಲ ಉರದಗ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. अभिषेक कर, जेजो अभिषेक कर. हर एकला जेजो कोणाकत बाबा सांडून घालना का, सोडणी वसन का. आज हर एकल्यांक अभिषेक कर, हर एकल्यांक तुझी सकत वाळे, हर एकल्याच्या जीवितांत राजापणे अद्भुत जाऊ दी जेजो. आज जेजो तांचे सकत राव जेजो, तांका सुटका दी म्हणून मागता बाबा. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕ ದರಸನೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕ ದರಸನೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The mighty power, the mighty power, the mighty power. Hira baba rakala ura daga chandara bara karbala. Roka baba hira dida dida. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glory, 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 glory. Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. आयचे दिसा जायत्या जाणांक जेजून या एनॉन्टिका वेळार बरें केलां आनी प्रत्येक जावन आयचे दिसा जेजून मोतीक समाधान नातलेल्या एकल्यांक जेजून मोतीचें समाधान दिते आसा ह्या वेळार. जेजू ताचें समाधान आमकां दिते आसा. मोतीचें समाधान मस्त जाणांक विरार जालां, बेजार जालां, देखून सगळ्यांक जेजू ह्या वेळार राखता आनी सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आज थोडो वेळ देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी 3 दीस जावन आसात, आज 4थो दीस, देखून चड हांव तुमचो वेळ काणयोंक आसना. थोडो नियाळ करया आज आयच्या दिसाच्या वाचपा विशयी. आज पयलें वाचप जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथांतले 12वो अध्याय वाक्य 1 ते 9 म्हणसर. थंय सर्वेस्पर देव अब्राहमाक भेटता आनी अब्राहमा कडेन उलयता आनी अब्राहमा कडेन उलयता, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. ते म्हणसर अब्राहमाक गोत्तू ना खंयच्या देशाक वचोंक, खंयच्या देशाक देव आपोवन व्हरता खंयचेय गोत्तू ना, पूण देवाचेर इतली पातयेनी दवरता गे सर्वेस्पर देवाचेर तो. आनी तो पळया मागीर मुखार सांगता, पळया हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो आनी तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची चोरू राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. आज सगळे भावाड तसो बापूय म्हूण नांव वाडलो. पळया मगोच्या भावा आनी भयणी, आमची परिस्थिती अशी जाल्ली जाल्यार आमी खंडीत जावन त्या गांवां, आतां आमी कोडयाळ गांवांत आसा, आमी कोडयाळांत आसा, तुमी तुमच्या तुमच्या गांवांत, थोड्यांक मुंबय बारी लायक, थोड्यांक गांव लायक. हांगा तावन आमी मुंबय आयल्यार आमकां एक दीस रावोंक जायना. खंय दुबय गेल्यार आनी कितें आमकां रावोंक नाका, धावया म्हण जाता आमच्या गांवांत. फाटीं आमच्या गांवांत आमचो आमचो गांव आमकां मोगाचो. मगच्या भावा आनी भयणी, अब्राहम त्या गांवांत 75 वर्सां जियेल्लो. एका गांवांत तो 75 वर्सां जियेल्लो. आमी एका घरांत 2 वर्सां जियेल्यार त्या घरांत आमकां भायर वचोंक नाका, तेंत घर जायचें. थोड्यांक तत्तू तित्त फिरगत जायचे, कितले प्रॉब्लेम आसल्यार त्या फिरगेच्यान भायर येसना. तांकां म्हळ्यार फिरगत जाय की चड लायक ती सिमिस्त्र लायक जाता. थोड्यांक तशें आसा, थोड्या जिवितांत आसा. थोड्यांक सिमिस्त्र लायक, थोड्यांक फिरगज लायक, थोड्यांक लोक लायक, थोड्यांक वाडो लायक, पुरो लायकत. पूण देवान बसयलेल्या गांवाक वच म्हणटना अब्रामाची प्राय 75 वर्सां. 75 वर्सां एका गांवांत तो जियेल्लो. आनी पळया तो म्हणटा मागीर सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. खंय वयचें म्हण ताका गोत्तू ना, खंयचो देश म्हण सांगोना. 75 वर्सां जियेल्ल्या घरांतून भायर सरता. ताच्या गोत्रांतलो, ताच्या कुटुंबाच्या घरांतलो, ताच्या सगळ्या कुटुंबांतलो तो भायर सरता. आनी त्याच्या साखरणी काण घेता. ताचे कितें इल्ली आस्त बदी काली कितें गोरवां पासरां आसली ती पुरा काण घेता. आपल्या बायलेक सारा काण घेता. ते जाल्यार ताका भुरगीं नातिल्लीं, एजाक जल्मवना ते जालां. आनी तो बायलेक काण घेता आनी साकरांक आनी ताच्या पुतण्याक काण घेता. आनी लोताक ताच्या कुटुंबाक काण घेवन तो भायर सरता. पळया ते जाळा पळया लोती ताचे सांगता भायर सरलो. अब्राम आरान सोडून आरान गांवांत तो रावतालो. पळया 75 वर्सां त्याच्या जिवितांत आरान म्हणल्या गांवांत तो जियेतालो. आनी ह्या वेळार देवान सांगलें म्हणून आरान सोडून गेलो तेन्ना ताका 52 वर्सां प्राय, 75 इयर्स, 75 वर्सांच्या प्रायर अब्राम आपल्या बायलेक सारायक आनी आपल्या पुतण्याक लोताक आनी आरानान पुंजायल्लें सगळें धन दिरवें आपल्या साकरांक आनी साकरने घेवन कानान देशाक पयन करून गेलो. कानान देश कसो आसा म्हण ताणें पयलें पळोवना. आनी आमचे बरी इंडियांत आपले स्टेट तावन आनेका स्टेटीकेचे, कर्नाटका तावन महाराष्ट्राचे, ते न्ही भारता तावनूच आनी एका गांवाकेचे तसलें पयन तांचें. हेकात हाचे भितर पळय सगळें थंय भायर सरून गेलो आनी थंय तो पावलो. थंय कानान देशाक तो पावलो. अब्राम शेकेमाच्या पवित्र जाग्याक म्हणजे मोरेच्या पवित्र रुखासर थंय पावसर त्या देशांतल्या मुखार गेलो. आनी त्या काळार कानानगारां त्या देशांत वस्ती करतालीं. त्या गांवांत दुसरो लोकय वस्ती करतलो, कानानगार वस्ती करताले जाल्यार सर्वेस्पर देवा
ताणे उलयल्ल्या त्या उतराचेर पातयेनी दवरून त्या कानान गांवांत व्हरून वस्ती करता. देवाच्या उतराचेर कितली पातयेनी पळया. आज आमकां सगळो बायबल आसा. 8,000ची सर भासावण्या पवित्र पुस्तक आसा. हे 73 बुक्स आसात. ह्या अंतू सगळे आमी वाचल्या जावंक बरो. पूण एक उतराचेर भावार्थ आमकां ना जाल्यार कसली क्रिस्तांव जिणी आमी जियेता म्हणजे आमी पळोवन काडून घेवचें गरज. आनी आमकां मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या पिरगजेंत, आमच्या वाड्यांत कितलो लोक देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरना जियेता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांवें एक विशय सांगचें. तुम्ही देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरून जिवंक शिका. त्या दळा पळय अजप आनी अद्भुतां तुमच्या जिवितांत घडटात. आज सकाळीं एक भावान म्हजे मस्त शेअर केलें. एक गंतू आमी शेअर केलें उतरां. म्हळ्यार जें कितें उतर ताका सांगलें ताणें पातयेलें म्हणटा. एक फावटी आमच्या आश्रमाक आयिल्लो मागोवंक. थोडे प्रॉब्लेम आसले. तांचें घर पुरा पडून गेल्लें. पणगील पडले बरी पडून गेले. बाप त्या घरांत ती वस्ती करताली आनी घर बांदच्या परिस्थिती रिती नातिल्ली. मस्तू कश्टां जाल्ली. आनी एक दीस मागण्या केल्यार आमी मागलें तें आनी हांवें सांगाता मेळून ताचे सांगाता मेळून आमी मागलें आनी जेजून एक संदेश दिलो. तुजें घर बेगीन हांव बांदून दिता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो संदेश त्या भावाक दिलो आनी तो भाव गेलो आनी तो भाव म्हणटा त्या उतराचेर हांव अखंड पातयेलो. जेजून सांगलेले उतार जेजू बांदून दिता म्हळ्यार बांदून दिता. एका वर्सा भितर ताचें असाध्य जाल्लें साध्य करून व्हडलें घर देवान ताका बांदून दिलें. आनी एक नाया पयसो बँकाचें लोन नासतना. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरचें. तशी अखंड पातयेनी दवरचें. देवाच्या उतराचेर जिवंक शकचे आमी फाल्यां काल आसा, परवां काल जाता, कितें जाता, टेन्शन कालें आयच्या आज एक पुरो जाय तितलें बरें. थोड्यांनी कांय ना. लाखांनी दुडू आसल्यार खंत 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 केदळा. अयो दुडू नासतना जिवंक शिका. कांय प्रॉब्लेम ना. देव तुमकां हर एक संगती प्रोवायड करतात. मोगाच्या भावानी बहिणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून देवाचें उतर अब्राम कसो जियेलो. भावार्थ सो बापय. एक गांव गोत्तू ना ताका. 75 वर्सां एका गांवांत जियेलो. एका घरांत जियेलो. त्या मनीस देवान सांगलें एका उतराक. देव ताका पळोवंक मेळ्ळा की दिश्टीक पडला की ना काली ताका एक उतर आयकला मात्र ते देवाचें म्हूण पातयेवन तो भायर सरलो. मोगाच्या भावानी बहिणी, आतांच्या लेकार कोणी ताका प्रीच करूं ना. देवाचें उतर कोणें परगट करूं ना. या खंयचेय बायबल ताच्या हातान नातलो. कितेंय नातलो. सर्वेस पर देवाचें उतर ताणें आयकलें काली. जावं पुरो तो न्हिदेंत आयकलां. जावं पुरो जावं तो काम करतना आयकलां. जावं पुरो पूण सर्वेस पर देव ताचे कडेन उलयला. ताचें रूप आसा की देवाक रूप आसा की खंयच्याय रुपान तो दिश्टीक पडला की ना. देवदूताच्या रुपार आयलो की ना. काली पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर देव ताचे कडेन उलयलो. जर आमी हें उतार वाचतना देव आमचे कडेन उलयता. देव आमचे कडेन उलयता हें समजून काडून घेवंक आमी जियेल्यार आज खंडीत जावन देवाचें उतर आमी खंडीत आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण करता. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र सांगता. पहिलो अध्याय 20 आनी 7 वाक्या. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. तरी पूण जाण्यारांक लज घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता तो देवान विसरून काडले. देवान विसरून काडले अब्राहमाक. संवसाराक लज घालच्या. ताचे कडेन कांय शिकप ना. ताचे कडेन कांय पदवी ना. ताचे कडेन कांय व्हडलें कितेंच ना. पूण देवाचेर एक पातयेनी आसा आनी त्या मनशाक देव विसरून काडटा. आज पळय तुमी एक पुरा युट्यूबार तांचे पुरा मिनिस्ट्री पुरा जायत्यांची पळयत आसात. जायत्यांचे कांय शिकप नातले पुरा करते आसात. शिकप नातलेले कांय आनी तातूंत हांव एकलो. पळय देवाची महिमा हाका देवाक यूज करूंक तुजी शिकपाची गरज ना. देव तुका खंडीत यूज करता जाल्यार लोकांक संवसाराक लज घालचे खातीर कितेंच कळीत नातल्या मनशांक शिकप नातल्या मनशांक जंय देव वयर उखलता. प्रेज द लॉर्ड. देखून तरी पूण जाणाऱ्यांक लज घालचे खातीर संवसारार पिशे म्हूण लेखता तो देवान मिसून काडले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी जोम्स एवांजेल सांगता 8 अध्याय 40 आनी 7 वाक्या. जॉन chapter 8 verse 47 सांगता देवाची भुरगीं देवाच्या उतराक कान दितात. देवाची भुरगीं कोण? देवाची भुरगीं देवा सांगता कोण दितात? ती देवाच्या उतराक कान दितात. देखून आमचे जिवीत बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ गॉड जायचे. देवाच्या उतराचेर आमचे जिवीत बांदून हाडीचे. देवाच्या उतराचेर आमचे कुटुंब बांदून हाडीचे. देवाच्या उतराचेर आमचे लग्न जिवीत बांदून हाडीचे. देवाच्या उतराचेर आमच्या भुरग्यांचे जिवीत बांदून हाडीचे. ते दाळा तुमकां कांयच समस्या आसचे ना. खंत आसचे ना. कित्याक सगळ्या फूड करूंक देवाच्या उतराची सकत तुमकां मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया
2 Corinthians chapter 5 verse 7 सांगता, कोरिंथकाराचे दुसरें पत्र 5 अध्याय 7वें वाक्य सांगता, कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांक दिसते की नाही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमी दोळ्यांच्या दिश्टी कितें पळयता तांतू आमी चलना, भावार्थाच्या दिश्टीन. अब्राम दोळ्यांक कितेंय ताका दिश्टीक पडोवना, जे देवी दिश्टीक पडोवना, देवदूती ताका दिश्टी पडोवना, खंयचोय मनीस ताका संदेश दिवंक वचोवना, पूण भावार्थाच्या दिश्टीन, भावार्थाची दिश्ट, भावार्थान ताणें देवाक पळयलें आनी भावार्थान देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरली आनी भावार्थान देवाच्या उतरा प्रकार तो त्या देशांतलो भायर सण कानान देशाक गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मगोच्या भावा आनी भयणी, देवान मनशाक ताच्या सरक्यासानी स्वरुपाय सोंकयला, कित्याक ताच्या उतरा प्रमाणे जियेचें म्हणून. उत्पत्ती ग्रंथ तुम्ही पळयता जाल्यार 1 अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां, देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो. कित्याक सारक्यासो रचलो? आमकां ताच्या उतरा बरी जिवंक, आमी त्या उतरांनी जिवन मुखार सरोंक, आमी ताच्या उतराची सर्व रितीची ती गोडसाण भोगोवंक, ती गोडसाण साखोवंक. देखून आज आयचो वांजेली सांगता सरेस्पर देवाचे उतार. आज वांजेल तुम्ही वाचला जुवांसो मातेवाचो वांजेल, मातेवाचो वांजेल 7वो अध्याय आणि 1 तावन 5 वाक्य म्हणसर, 1 तावन 5 वाक्य म्हणसर आयचे गॉस्पल, आयचे रिडींग. आणि थंय सांगता, हेरांची जडती करूंक वचनाकात, त्या दाळा तुमची जडती जावची ना. आमकां एक क्रिस्तावांक म्हळ्यार चड एक मारेकार पिडा म्हणयत हेरांची जडती करची. एक मनशा थंय कितलेंय बरेपण आसूं दी, आमच्या क्रिस्तांव समर्थन आमच्या क्रिस्तावांक ताचें तें असलें बरेपण दिसना, पूण एक कितेंय वायट आसा जाल्यार तें मात्र आमी हायलायट करचें, तें मात्र आमी उखल धरचें आनी त्या विशयीन आमी सांगचें. जाय की गरज आसा की. पूण देव कालें पळयता, तुजें तें कितलेंय खोटेपण आसूं दी, पूण तुजें तें असलें एक बरेपण पळयता. देवाचें स्वरूप तशें, आनी देवाच्या स्वरुपान म्हाका आनी तुका रचला म्हणटना तेंत आमकांय आसचें न्ही. आमी मनशां तें बरेपण असलें सोदून काडूंक पळयचें, तेजेर वायट असलें न्हय. आमकां झडती करची म्हळ्यार बारीक कशी, कांय ना, मार्गार जावं दी, घरान जावं दी, वाड्यान जावं दी, समाजान फिरगेच्या भितर इगर्जे भितर जाल्यार झडती करनंत जाली. आमकां तें उलय नासतना तोंड दांपून रावंकूच जायना. ताचें तें असलें बरेपण आमकां कांयच दिसना. आमकां एक मनीस न्हय म्हूण जाल्यार तो न्हयंत, मरता म्हणसरी न्हयंत. इतलें म्हण सांगता, ताणें म्हाका मातये पावंक येवं नजो म्हणटात. तवली परिस्थिती आमच्या क्रिस्तांव. तर आमी खंय देवाची भुरगीं जावन आसा. अब्रामा बरी आमी आसां गे. अब्रामाच्या आपोवणें म्हाका आनी तुका दिला न्ही गे. अब्रामाचो भावार्थ म्हाका आनी तुका दिला न्ही गे. आज कितें जालें? आज मनशां ते असले ल्हान ल्हान संगती दायकर्न उस्तूंक वचनाकात. नाका. कित्याक म्हळ्यार पळया, आमी घरा आमकां मंगळुरांत आमी गांवांत आनी बरो कुंगडां बसता. आमची कुंगडां आमी कालें करता, आमची माडा मळां उस्तेता म्हणजे कितें भायर धांवडायता तांकां, नाल्यार तांकून घालता. पूण दुसऱ्यांची कुंगडां आमच्या भितर येवन कंपाउंडा भितर आमची माडा मळां उस्तिल्यार कशें बगता आमकां. ती खंडीत जावन 2 पांयांनी आयिल्लीं एका पांयान मात्र फाटी येतात. खंडीत कित्याक म्हळ्यार तितलो तुमच्या कुंगडा तुमी तांकून घाला, तांकां बांदून घाला, दुसऱ्यांच्या कुंगडान उस्तिल्यार तुमी सोडटा ते. आज परिस्थिती आमची तशीच दिला. आमचे भितर कितलें खोटेपण आसा, कितलें वायट आसा तें पळोवन तें नितळ करूंक आमी वचना. दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें आसा तें देखून आज जेजूच्या उतार देव जेजू अशें सांगता, कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो. आमी देवाच्या जडतेक उबे रावचे नाका मगोच्या म्हणून साधतना आमकां रावोंक. एका दाळा देवान म्हजी आनी तुजी जडती केल्यार गेले आमी त्या संवसारांतले. साधत ना, कित्याक म्हळ्यार तितलें आमी खोटेपण केल्लें आसा, तितलें पाताक आमचें आसा. पूण देव आमची जडती करनासतना रावचें जाल्यार आमी हेरांची जडती करूंक नजो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तो तुमकां मापतलो. जें कितें तुमी हेरांक दितात तशें तो देव तुमकां दितलो. देखून दितानाय आमी धराळ मापान दिवंक जाय. आमी खंत करूं नजो आनी कितें करूं नजो. देवाच्या राजांत ओंपीचें, जाता तितलें ओंपीचें. मगोच्या भावा आनी भयणी, आमच्या दुडू आसल्यार पळय, आमचे कडेन आस्त बरी का ताचे तावन इश्ट तुमी आपणाया म्हणटा, इश्ट करून घेया म्हणटा. कित्याक इश्ट करून गेल्यार सर्गींच्या राजांनी तुमकां इश्ट मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मगोच्या भावा आनी भयणी, ज्या मापान तुमी हेरांक मापता त्याच मापान तो तुमकां मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मो, तुजेच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना. कित्याक
हांव ल्हान भुरगो आसतना आमकां दोतोनेंत पाठ शिकयल्लो आसा. ಎರಡನೇನ್ಗೆ ಮೂರನೇನ್ಗೆ ತನ आसल्या ते जाल्यार सेवक म्हणलो बूक कोडयाळान पायसतलो कपुचिनासो आनी तातूंत एक पिक्चर घाल्लें. दोग जाण रावल्यात, एकल्यान किसार आसा, एकल्यान आडे ताच्या दोळ्या भितरल्यान येता आनी येत विशय तांदूळ घाल्ले म्हाका तिसऱ्यांदा आसतना. आतां उडा आसता हें उतार वाचतना तें पिक्चर म्हज्या मुखार येता. तर एका मनशा तें येदे व्हडल्या आड्या आसता जाल्यार दुसऱ्यांतले किसार काडूंक पळयता. ती आमची बूद जाल्या आज क्रिस्तांवांची, तुमची न्हय पूण आमची चड जावन आमी हेरांची झडती करता, कोणाचें उणेपण पळयता. म्हजें घर या म्हजें कंपाऊंड हेरांचे रांद करून उस्तून घाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. हेरांच्या बगलार आसलें कांय आमी आले धांवडावंक घेता, तशें जावं नजो. आमचें पयलें कॅर काणगेचें, आमचें कंपाऊंड आमी नितळ दवरचें, आमच्या माडा मळां उस्ती नातलें बरी, आमचें जिवीत सैतानान येवन उस्ती नातलें बरी, सत्राय काणगेचें. देखून तें काम आमी पयलें करीचें, हेरांच्या जिवितांत वचून उस्तूंचें काम इल्लें उणें करीचें. ते जाल्यार देवाचीं तराळ आशिर्वादां म्हजेर आनी तुजेर देवून येतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसतना तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसार काडून म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? खापाट्या म्हणटा सरस्पर देव. पळया खापाट्या हें उतरां बारीक उणी यूज केल्यान बायबलांत, पूण थोड्या कडेन जेजूक राग आयिल्ल्या कडेन तशें उतरां यूज केल्यान. खापाट्या म्हणटा तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसार काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. देखून म्हजें जिवीत परिवर्तन जायचें. कालच्या दिसा तुमी भाद्रपद सर्मांव आयकला जाल्यार सगळें मागीर लास्टाक हांव परिवर्तन जाय म्हणटना फोंडाच्या दिगे पावून जाला, कितें फायदो? देखून हांवें परिवर्तन जायचें, म्हज्या जिवितांत बदलाव हाडचें, म्हज्या जिवितांत देवाचे शगूण रुथा जायचे, देवाचे शगून रुथा जायचे. देव कशें म्हजें तें चिंता, देव कशें म्हाका पळयता तशेंच हांवें हेरांक पळयचें, तशेंच हेरांच्या गरजांक हांवें पावोवचें. जर देवान म्हाका पावोवचें म्हणून हांव हेरांच्या गरजेक पावना जाल्यार देव कित्याक पावता? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी हेरांच्या गरजेक पावता जाल्यार आनी हेरांचें कितें उणेपण आसा तें उस्तूंक आमी वचना जाल्यार आमचें कुटुंब आशिर्वादीत जाता, आमचीं भुरगीं आशिर्वादीत जाता. देखून आज तुमी कितले आसा जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक इल्लेशें कशें तुमी पळय आवय बापाय तुमी मस्त कश्ट काडून तुमच्या भुरग्यांक वागयलां जावंक पुरो, मस्त कश्ट काडल्यात. आमच्या प्रायचारे आमच्या पयलेंचे मस्त कश्ट काडून कित्याक मस्त कश्ट आनी आमचे एक चिंता बस आमच्या भुरग्यांनी आमचे बरी कश्ट नजो म्हणून तांकां जाय जाल्ले इल्लेशें पूल जावन घे, बँक बॅलन्स घे आनी कांय मनी दवरूंक प्रयत्न करता. कांय ना जाल्यार एक दोन फ्लॅटां घे, एक जागो घे, कांय मनी आमच्या भुरग्यांच्या नांवार करून तांणी कश्टाक पडो नजो म्हणून. पूण सर्गींच्या राजान कितें जाय तें आमी दास्तान करूंक आमी सुकताव न्हय, तें सुकताव. देखून आज तुमची भुरगीं बरी जाय जाल्यार, आज तुमची नात्रां बरें जाय जाल्यार तुमी ह्या संवसारांत कांय तरी बरें करन तें त्या भुरग्यांक पुंजावन दवरचें. कित्याक आज आमी केल्लें बरेंपण, आज केल्लें तें देवाच्या उतराचेर नियाळ, आज तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कान घेवन आमी चलता जाल्यार आमच्यो 1000 पिळग्यो आशिर्वादीत जातल्यो. 1000 जनरेशन दितनियम पुस्तकांत आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 1000 संतत देव आशिर्वादीत करतलो. देखून मगच्या भावा आनी भयणी आमकां कितलो वेळ आसा, कितलो टायम आसा, कितलीं वर्सां आसा आमकां कळीत ना, पूण देवाक कळीत आतां म्हजें जिवीत केदार आखेर जातलें, तुजें जिवीत केदार आखेर जातलें म्हणून. देखून त्या पयलें मगच्या भावा आनी भयणी जर आमकां भुरगीं आसा जाल्यार त्या भुरग्यांक इल्लें तें बरेंपण आमी पयशे दुडू भांगार या आस्तपदीक या फ्लॅटां तुजें घर गरजेचें न्ही, मगर आत्मीक तरान कांय तरी तांकां जमो करून दवरा. ती मुखल्या दिसांनी आशिर्वाद जोडूंक पावतली. प्रेज द लॉर्ड. नाजाल्यार संवसारांत एक बरी जिणी जिवंक आतांच्या युवा जनांक भुरग्यांक साथ दितना मगचे न्हू, साथ दितना. देखून हांवें आनी तुवें केल्लें कांय बरेंपण आसा जाल्यार खंडीत आमची भुरगीं बरेंपण जोडटलीं. कित्याक देव तांकां सांडून घालचो ना, देव तांकां आदार दितलो, देव तांकां सांबाळटलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी निमाणें खंडीत देवाचें उतर आमकां सांगता जॉन चॅप्टर 2 वर्स 24 अशें सांगता. आमी कितलें काले मागल्यार थंय म्हणटा पळया, पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतालो. जेजू सक्कड मनशांक वळखता, म्हाकाय वळखता, तुकाय वळखता. म्हजें जिवीत कसलें म्हण जेजू पळयता, तुजें जिवीत कशें म्हण पळयता, तुजे मागण्याची परिस्थिती कशी आसा, तुजो भावार्थ कसो आसा, तुजें जिवीत कशें आसा म्हणून जेजू पळयता. पूण सक्कड जेजू मनशांक वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां फाती येलो ना. आज देव आमकां जेजू आमकां फाती येता गे, जेजून दिल्लें काम आमी बरेंपण करता गे.
आज अले उतार आमकां जेजूतान आयकोंक मेळना जो जेजून इतलें आमकां सांगचें आमकां सगळ्यांक तो वळखता पूण आमचेर ताणें पातयेनी दवरल्या म्हणलें एक विश्वासाचें उतर आमकां आयकोंक मेळचें देखून त्या खातीर आमी वावर करया त्या खातीर आमी जियेया त्या खातीर आमचो भावार्थ चडया आनी हेरांच्यो कुडी काडच्यो सोडया आनी हेरांक निंदा करची सोडया हेरांच्या घरांनी वचून उस्तूंचे सोडया आमचें घर मस्तून उडोवचें नाका आमच्या भुरग्यांचें जिवीत पाड करचें नाका देवाचो विश्वास दवरया कशें अब्राहमान देवाचेर विश्वास दवरले वरवीं ताचो पूत इसाक आशिर्वादीत जालो तसो पूत जाकोबी आशिर्वादीत जालो आनी सगळी संतती आज मुसर अब्राहमाची संतत आशिर्वादीत जाल्या देखून आमची संतत आमची भुरगीं बाळां आशिर्वादीत जावच्या खातीर आमी मागया आनी सकड आज विशेष तरान आमची मागणी सगळी सुम्या मुखार आमी दवरया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी मागया सुम्या जेजू आज आमी आयकलेले उतार बापा वर्तें जावन आसा अब्राहमा कडेन तूं उलयलोय पूण कितें तूं ताणें रूप तुजें पळयलें ना भागार तुज्या उतराचेर ताणें पातयेनी दवरून आरान गांवांत कानान देशाक तो पैन करून गेलो आनी ताका तुवें बसयल्या गांवाक पावयलें दूद आनी मोवळच्या गांवाक पावयलें मगळा जेजू आयची सुवार्थ बाबा आमी कोणाकत खंडन करूं नजो कोणाच्याच विशयांत आमी उलोवं नजो कोणाच विशयांत आमी खबरो उलोवं नजो म्हणून सांगताय देखून आमचे ते असलेले पाताक वळखून घेवंक आमकां कृपा दी आमचें जिवीत नवें करूंक आमकां कृपा दी आनी तुजे मुखार तुजें सांगता तुजे थंय आमी जियोंक तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुज्या उतराचेर बावर दवरून तुजेर विश्वास दवरून जियोंक जाय कृपा आज आदार आमकां समेस्तांक फावो कर आनी ह्या संवसारांत आमी वस्ती करता म्हणसर तुजे सांगता वस्ती करूंक आमकां फावो कर आनी सगळें आमचें जिवीत नंदन कर आशिर्वादीत कर म्हणून मागता हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज तुमी जॉइन जाल्यार सुमेस्तांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन मुखल्या हप्त्यांत सोमारा दीस परत आमी मेळया आनी सदांच आमचें सकाळींचें इंटरसेशन आसा 7 ते 8 वरां म्हणसर आमी लिंक घालते आसा सुद्दां तुमकां कोणाक मन आसल्यार दया करून जॉइन जाया आनी जायती अजाप आनी अद्भुतां घडटात आज सकाळीं एका भयणीन फोन करून म्हाका सांगता ती सकाळीं जॉइन जाता मागण्याक आनी तिच्या कुटुंबांत एकल्या कोवीड इन्फेक्शन जावन कठीण तापांत आशिल्लो आनी भिरंकोळ तापांत आशिल्लो आनी तेच्या खातीर आमी सगळ्यांनी मागले इंटरसेशना खातीर दुसरे दिसा ताचो ताप गूण जावन ताका सुटका मेळ्ळी म्हणून ती भयण सकाळीं म्हाका फोन करून साक्ष दिता असल्यो साक्षो मस्त ह्या इंटरसेशना मार्फत आमकां मेळटात सकाळींचे देखून तुमकां कोणाकी मन आसल्यार कांय तुमी टेन्शन करनाकात आमी लिंक धाडटा त्या लिंकात तुमी जॉइन जाया 7 ते 8 वरां देवा आनी ना जाल्यार दुसऱ्या कोणाच्या त्या मागण्यान मनी जॉइन जाया आमच्याच मागण्याक जॉइन जायचें म्हणून आमी सांगना कोणाचे सगळ्यांचे मागण्यांत खंय तुमकां फुरसत मेळटा खंय तुमकां वेळ मेळटा त्या मागण्यान जॉइन जाया आनी देवाच्या आशिर्वादा जोन काण घेया देखून तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळीं सांगता मेळून जेजून शिकयल्या मागणी आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षिता आनी सुभातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळच्यो कशें जेजो भगवंती मरिया देवाचे माये मा बापया खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन माय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुजो आदी तुजो आनी सदां सर्वता आमेन मुखल्या दिसांनी सुरक्षीत रावा सांबाळा मागा आनी मागण्यान संगता मेळा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं तुमकां बरी रात मागता समेस्तांक गुड नायट